लुकाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 23. जेजो पिलाता होचेर तितल्यार ती सगळी सभा उठली आणि ताने पिलाता मुखार वेलो आणि ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाने आमचे परजेक उपराट आयतना सेजार चक्रवर्तीक खंडने दिवंक आड आयतना आणि आपण क्रिस्त एक राय म्हणताना आम्ही हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारले, तू सुदैवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आणि लोकांच्या जम्याक म्हणलें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकी चड थांबून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिलेयांत सुरू करून हांगा पर्यान ताची सळावळ पावल्या. जेजो हेरोदे होचेर गलिलेया म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारले, हो मनीस गलिलेया घारवे? आणि तो हेरोदीच्या अधिकारा खाल पडटा म्हूण ताका कळीत जाताच ताणे ताका हेरोदेसरशी धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोष जालो. ताचे विशांत ताणे जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ थावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणे केल्ले एकपुणी आश्चर्य आपण पळयतलो म्हणल्या भरवशान तो आसलो. ताणे जेजूक साबार तरांनी सवालां केली, पूण ताणे एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आणि शास्त्री मुखार येवन कठीणायेन ताचेर गुन्यांव मांडताले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपाया सवे मेळोन ताची केळकुळा केली आणि अपमान करचे खातीर ताका धवो धगलो न्हेसोवन ताका पिलाता सरशी फाटी धाडलो. तवळ पर्यान एकामेका दुस्मान म्हूण आसलेले पिलात आणि हेरोद त्या दिसा थावन परत्यान इश्ट जाले. जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. पिलातान आता प्रधान याजकांक, मातबाऱ्यांक आणि लोकांक सांगाता आपोवन तांचे लागीं म्हणलें, हो मनीस लोकांक उपराटोंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशी हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तणकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणे ताका आमचे सरशी फाटी धाडला. तर मरण फावो जावचें तसलें कितेंच ताणे केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायता आनी सोडतां. पूण त्या सगळ्या जम्यान भोब मारून म्हणलें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोडनो दी. शहरांत हाणें उठयले काडखायेक आनी केल्ले खुनयेक लागून ताका बंदेंत घाल्लो.
पिलात जेजो कस सोडीसाय म्हणल्या इराध्यान पोरथ्यान जम्या लागी उलयलो. पूण ते खुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणे कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरबांद मारून हांव ताका सुटका दिता. पूण ते आनीकी ताळो पिंजून ताका खुर्सार मारीसय म्हूण उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेण तांचे हट जिखले. तांणी मागलेल्या प्रमाणेच करीसय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी खडकाय केल्ल्याक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो. आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजूक खुर्सार मारतात. जेजूक घेवन वेतासतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. व्हड एक लोकांजमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विलाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले वांसड्यो प्रस्तुत जावंक नातल्यो आनी फानो दिवंक नातल्यो स्त्रियो भागीस सय. तवळ ते पर्वतांक म्हणटाले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडटा तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? जेजू सांगाता दोग अपराध्यांकी तांणी जिवीशी मारूंक व्हेले. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतास थंय जेजूक तांणी खुर्सार मारलो. आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक खुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा, तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात तें ते नेनात. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मदें वांटे करून घेतली. लोक लागसार रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खेंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बाचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बाचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळा करताले. ते ताचे सशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं सुदैवांचो राय जाल्यार तुकाच बाचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो सुदैवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकाळ लायिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बाचाव कर. तवळ दुसरो साप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तूं काय तीच शिक्षा
फावो जाल्या आसतना तो देवाक कांय भिये नायवे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेसू लागीं म्हणालो, जेसू, तू राज पदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेसून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेसूचें मरण. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यान सुर्याक धांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाळ्ळो. तेदवा जेसून व्हडल्यान भोब मारून म्हणलें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडलेलें तें पळोवन शतापती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा फाटीं गेलो. जेजूची वळखीची सोमेस्त आनी गलिलयाथावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. जेजूक निके पितात. आतां जुदेयाच्या आरिमाथेया शारांतलो जुसे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवंत मनीस. देवाच्या राज्याच्या येण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सानेद्रीन सभेचो सांदो तो. पूण सभेच्या तिर्पाक आनी कामांक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलाता सरशी वचून जेसूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यान कोणाकच दवरूंक नातलो तसल्या कडपांत पोखरल्ल्या फोंडांत निके पिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयारायेचो दीस आनी साबत सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हणयेत. गलिलयाथावन जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे सांगाता गेल्लो. ताची समाधी आनी ताका निके पिल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्यां आनी मागचीं तेलां तयार केलीं आनी साबता दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विशेव घेतलो. आमेन.